सगळीं उबी रावया. पवित्र खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सत मानता देवाक, सरपदेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन सांबावलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोया बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. नियाळ्या आयज दुखीचे गूट. पयलो गूट. जेसेमानीच्या मोळ्यान मागणें करता आसतना सोमी जेजू कोश्टां मरणाक फुडो करूंक तयार जाता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनवती कोर,
आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठांय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठांय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट जेजूक धरतस ताका एका खांब्याक बांदून सोयतार काडटात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालतात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार. सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गोट. आपलो खुरीस घेवन समी जेजू कालवार दोंगर चडटा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगल्या आत्म्यांक सरगार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो गोट. खुर्साच्या पलंगार समी जेजू आपल्या संपूर्ण मोगाची भेट करता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेंत पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणे काकुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवंसो. आमी परदेशी येवेची बाळगां तुका उलो मारता. ह्या दुखांच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थना. आमचे शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोनवाले आनी मोगाल तू लोभांक वार मरे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बो पवित्र रुजायेचे राणी आमचे पासत माग. क्रिस्ताची बासावणी आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थना. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्योंत आंकवार मारयेचे बो पवित्र रुजायेचे मिस्तर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ठाय अशें जावं. पाप साहेबाच्या इंतेसांवां पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. अवसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. देवा तूं आमचो ओरूम तुका बोसूंक बोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो ओरूम तुका बोसूंक बोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आत्म्यांक वंदन मोहिमा सासणांक. बापाक पुताक आत्म्यांक वंदन मोहिमा सासणांक. सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलली सांज हांव दिता. आयज नोवेनाचो 10वो दीस आनी आमचे मदीं इमिसाची भेट भेटोवंक फादर न्यूटन फेर्नांदीस गांवान केलोसी कोर्तालीं केलोसी कित्याक आनीक आसा कावेलोसी आनीक काणकोण
चावडे सेंट ट्रिजा ऑफ जीसस हे इगोर्जेन पात कोर कसो तो वावुरता. नवो पाद्री सगळ्यांच्या नांवान आमच्या फिरगोजीच्या आमी फादराक माई मोगाचो येवकार दिता. वेलकम यू फादर. आयची नोवेनांची मांडावळ कोत्ता आना वाडो. थंय आसलेल्या सगळ्या कुटुंबाचो आमी उगडास करता. तांचे बरोबर आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभता शॉन डिसूजा, लॉरेन्स डिसूजा, रियान्सी फेर्नांडीस. देवान तांकां बरी भलायकी, देवाचो आशिर्वाद आनी ताच्या उपट देण्यांनी बरोवंक मागुया. फादराची आवय आपलो वाडदीस समारंभता. तिचेय पासत आमी मागुया. एमिसाचे बेटयेंत आयज पयस रावून वांटो घेतल्यांक जावं आमच्या फिरगोजकारांक जावं दुसऱ्या भावार्थ्यांक तांचेय पासत मागुया. आयच्या दिसा दुसरीं जे आपलो वाडदीस समारंभतात, लग्नाचो वार्शीक दीस वो आनी कसलेय गरजेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत आमी मागुया. बोगतीन एमिसाचे बेटींत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता अशें भागिवंत पावलो कोरींतकारांक बरोवन आमकां उगडास कोत्ता. आमचें तें आमकांच सुगूर करून दवरता तेन्ना आमीच खुशाल जाता. पूण आमचें तें दुसऱ्यांक चिमटो येवसोर उदारपणान वांटता तेन्ना संवसार खुशाल जाता. उदार जावप म्हणल्यार खुशाल जावप. हेंच मनान धरून आयचो सर्वधर्माचो विशय आसा. मारये भाशेन उदार जावन खुशालकायेन जिवंक आमचेशी राव जेजू. सायबीण माय आपली खुशालकाय विसरून आपले मावशी भयणी एलिझाबेथाचे खुशालकायेंत वांटो घेवंक धांवली आनी आपलो मोग, सेवा, बरेपण तिचे सोबें वांटून उदार आनी दोयाळ जाली. आयज पवित्र सभा भागिवंत लॉरेन्साची परब समारंभता. जिवितांत उदार जालो आनी मरणांत लेगून आस्त्या तोंडान हें उदारपण दुसऱ्यांक वांटलें. आयच्या नोवेनांत आमी वांटो घेताना आमचेंय जिवीत दुबल्या गरजेवंतां सोवें मोगाचें आनी काकुतीन भरलोलें जावंक, मारये भाशेन उदार जावंक, आमी खुशालकायेन जिवंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. God loves a cheerful giver. जो मनीस खुशालकायेन उदारायन दिता तो मनीस देवाक मानता. आमी जोण एकली कांदोलची. पयत सभा उदार आनी हांवें तुमचें उदारपण अणभवलां. पूण मनीस कशी, आमी कशीं आसां एक एकटी उदार आसां काय हे वेळार आमी आमचेच भितर नियाळुया. आमच्या पातकांची ह्या वेळार दूख धरुया. देवा लागीं भोगसणे मागुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो बोड उपरात ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मेळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पददार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेता देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढाय आमची कापूत तू बापाच्या उस्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विस्वाशी रावलो आनी रॉक्साचे कोश मरोन सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोल दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पयत आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून खोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें.
जो थोडें ओमता तो थोडें लुंवता आनी जो चड वोमता तो चड लुंवता. आपणेन दिवंक थारायलां तें जावन एकल्याक दिवचें. तोंड वांकडें करूंक ओ दिवचें सुटना म्हूण न्हय, कित्याक जो आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटूच दयाळ कोन्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखता. जो वंप्यांक बी आनी तांकां पसून खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावनी दया कोत्ता आनी उसणें दिता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. दया कोत्ता आनी उसणें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. तांची संसद प्रितमेचेर बोलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सुदो. जबाब. दया कोत्ता आनी उसणें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उसणें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच आलसो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. जबाब. दया कोत्ता आनी उसणें दिता तो मनीस बागी. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना. तो आपलें काळीज गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गठ्ठण जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब. दया कोत्ता आनी उसणें दिता तो मनीस बागी. सरोल आतान तो दुर्बळांक वांटा. तांचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. दया कोत्ता आनी उसणें दिता तो मनीस बागी. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळुकान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जो हांव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरो जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता
तो आपलो जीव इबाड करता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणानो, आमचो आयचो विशय मारये भाशेन उदार जावन खुशालकायेन जिवंक आमचेशी राव जेजू. मारये भाशेन उदार जावन खुशाल जिवन आमचेशी राव जेजू. उदार म्हणटा तेन्ना सुरवातेकूच म्हणटालो कांदोलची पयत सोबा उदार. आनी तुमचें उदारपण हांवें आमच्या गांवांत अणभवलां. जेन्ना आमच्या गांवचो लोक हांगासर आयलो, कितेंय तरी गरज आसली तेन्ना आयला तेन्ना तुमी उदारपणी आमच्या गांवांत दिलां. चिसडेच्या देसा हिंगा मिशनांत जेन्ना हांव वावर करतालो थंयसर देखून तुमी आयल्यात. कांदोलचो लोक थंयसर आयला आनी उदारपणान तुमी थंयच्या लोकांक दिलां. हो उदारपणाचो गूण दिसून येता कांदोलच्या लोकांच्या रोगतांत आसा. तुमी सदांच उदार ह्या खातीर देवाक दिनवासता. खुशालकायेन जिवया हो दुसरो भाग जेन्ना हांव म्हणटा. खुशाल कोंकणीन आमी खुशाल म्हणटा तेन्ना इंग्लिशीन आमी हॅपिनस म्हणूं येता. पूण हांगासर हें हॅपिनस न्हय, इट्स अ जॉय. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हॅपिनस, इट्स जॉय. जॉय म्हणटा तेन्ना इट्स मच मोर दॅन हॅपिनस. खुशालकाय हॅपिनस म्हणटा तें संवसारी मनान घेवंक येता. जेन्ना कितें मेवता आमी खुशाल जाता. बट जेन्ना जॉय म्हणटा इट्स स्पिरिच्युअल. इट्स स्पिरिच्युअल. आमकां भितरल्यान ही खुशालकाय अणभवता आनी इट्स मच मोर हायर दॅन वॉट वी से हॅपिनस. एक वस्त जर तर घेतली आयज पळोवन ती खुशाल जातलें, फाल्यां पळोवन आमकां तितली खुशालकाय भोगना. बट अ जॉय इज समथींग. आय रिमेंबर अ मदर गिवींग बर्थ टू अ चायल्ड. When a mother gives birth to a child, she is filled with joy. आनी खंयच्या वर्साक ती आसूं, जेन्ना ते आपल्या नातराक त्याचो आवयचो बापायचो जल्माचो दिसाची खबर सांगता, यू फायंड दॅट जॉय इन अ हार्ट. दॅट इज फ्रॉम विदीन. भितरल्यान तो येता. जॉय इज अ गिफ्ट ऑफ सॅक्रिफायस. जॉय इज अ गिफ्ट of sacrifice and also of faith and hope. ही खुशालकाय जी आमी अणभवता, खरी खुशालकाय ती जावन आसा एक देणें आमच्या सॅक्रिफिसाचें. एक मनीस उदार जातलो जाल्यार आपल्याच्या जिवितांत ताणें सॅक्रिफीस करूंक जाय. आमी जायते फावटी आयकलां मारयेच्यो 7 दुखी. We know the 7 sorrows of Mary. आयज आमी पळयतले मारयेच्यो 7 खुशालकाय जॉयफूल मुवमेंट्स ऑफ मदर मेरी. मारयेचे खुशालकायेचे थोडे क्षण आमी उगडास करतले. पयले सुवातेर अनान्सिएशन. बोडो गाब्रिएल आंकवार मरयेक येता आनी सांगता तुज्या खोसव्यांत देवाचो पूत जल्म घेतलो. मारयेक खुशालकाय बरी, पण आपलें तरणाटपण ती सॅक्रिफीस करता. दुसरे सुवातेर
नेटिविटी ऑफ जीजस, जेजूचो जल्म. जेजू जल्मलो म्हूण मारिया खुशाल जाता, पूण कितले त्रास गोरवांच्या गोठ्यांत ती ताका जल्मान हाडटा. तिसरे सुवातेर एडोरेशन ऑफ द मजायज. ती ते विद्वान येवन मारयेक भेट दितात. गोरवांच्या गोठ्यांत व्हडले विद्वान येवन जेजूक भेटतात. हे मारयेक व्हड खुशालकाय. तरी पूण आपल्या जिवितांत तिणें उणेपण भोगलां आसतलें. चवथे सुवातेर द रेजरेक्शन ऑफ जीजस. जेजू पुनरुज्जीवन जालो. इतले त्रास पुतान सोंसले आनी आतां पूत जिवन जाला. ही मारयेक खुशालकाय. दूख तिणें अणभवलें आनी जेजूचें पुनरुज्जीवन तिणें भोगलें. पांचवे सुवातेर एसेन्शन ऑफ क्रायस्ट टू हेवन. जेजू स्वर्गार चडटा. जेजू स्वर्गार वेता, बापाशी येता. ते आंकवार मरे पळोवन खुशाल जाता. सवे सुवातेर पेंटकॉस्ट. पवित्र आत्मो शिसाचेर देंवता. सगळींच घाबरलेलीं आसलीं. शीस तशें हेर देवा जेजूचेर विस्वास दवरतलीं भाव भयणां घाबरलेलीं. पूण पवित्र आत्मो देंवतच सगळींच उमेदीन खुशालकायेन बोललेलीं आनी वचोन देवाचें उतर परगट्टिल्लीं पर जाता. हें सगळें मारिया पळयता आनी खुशाल जाता. आनी शेवटी आमच्या भावार्थान आमी सोत मानता अजाम्पशन ऑफ मदर मेरी एज वेल एज कोरोनेशन इन हेवन. हांकवार मारी आनी थोड्या दिसांनी आमी परब समोरंतल्या 15 तारखेर हांकवार मारेक स्वर्गार व्हरता. देव स्वर्गार व्हरता आनी तिका सुर्गेची राणी करता. ह्यो जावन आसल्यो आंकवार मारेच्यो खुशयेच्यो घडयो. पूण ही खुशालकाय बेश्टी येवंक ना. तिणें आपल्या जिवितांत जायतो सॅक्रिफीस केला. दॅट्स वाय जॉय इज अ गिफ्ट ऑफ सॅक्रिफायस. आनी जितले फावटी मारिया ह्या शेणाची उगडास करता आसली तितले फावटी ती उमेदीन भरतली. अशेंच आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक आमी आमच्या जिवितांत सॅक्रिफीस करूंक गरजेचो. सॅक्रिफीस म्हणटा तेन्ना आमचेच खातीर न्हय, दुसऱ्या खातीर. तुमी करतात ते भाशेन उदारपणान दुसऱ्यांची सेवा करतात. जाता तें घडटा तें दुसऱ्यांक करतात. बरी खबर. कंटिन्यू डुईंग इट. आयज आमी परब समोरंता सेंट लॉरेन्साची. आनी लॉरेन्स खुशाल आसलो. And his happiness is of faith and hope. His joy is of faith and hope. म्हणजे आतां तो त्रास सोंसता पूण ताका खबर आसा आपूण स्वर्गाच्या राज्यान आसतलो. And that's why while he was in this world, when he was suffering, he was joyful. एक घडी म्हणजे जेन्ना ताका रोमी आदारी धरतात धर्मा खातीर, तो कित्याक हे इगोजीचे धर्माक ते मेवता ते पयशे काडून गरिबांक दितालो, दुबळ्यांक दितालो. हें करता तेन्ना ताका धरलो आनी रोमी अधिकारीन ताका धरून ताका भरपूर मारलो आनी ताका तळ्याचेर बाजूंक दवरलो. बाजूंक घातलो ताका तळ्याचेर. आनी भाजता आसतना एके सायडीन भाजता आसतना ही वॉज जॉयफूल. आमी जाल्यार किळाच्यो मारून रडटा आसलीं. बट देर वॉज स्मायल ऑन हीज फेस. तेणें म्हटलें एके सायडीन हांव भाजलां, आतां म्हाका दुसरे सायडीन भाजात. आतां म्हाका दुसरे सायडीन भाजात. बिकॉज ही हॅड फेथ दॅट ही इज गोइंग टू बी इन हेवन. दॅट इज द जॉय ऑफ लायफ.
तूं सॅक्रिफीस कोत्ताय पूण तुज्या सॅक्रिफिसान देखून तूं खुशाल आसताय आनंद भरीत आसताय. सो तुज्या जिवितांत अशे परी सॅक्रिफीस करून सदांच जिवितांत खुशालकाय हो आनंद तुज्या जिवितांत तूं अणभवूंक पाव. ह्या वेळार तुमकां नियाळूंक 3 प्रश्न घालता आनी सोंपयता. सेंट जेम्स आपल्या चिटींत अशें चॅप्टर 5 वर्स 13 अशें म्हणटा, तुमचे मदें कोण त्रासांत सांपडल्यात ताणें प्रार्थना करची. कोण खोशी आसा ताणें दिनवासनेची गितां गावची. जर तर तूं त्रासान सांपडलाय मागणें कर. जर तर तूं खुशाल आसाय देवाक दिनवास. 2 थिंग्स. आनी पयले भागांत आमी खरेंच जेन्ना आमी त्रासान आसता देवाशी खूब मागता, जायतें मागता. पूण हे दिनवासनेच्या वेळार आमचें कितें जाता? वी हॅव सो मच गूड इन लायफ. डू वी रियली थँक गॉड वेन वी आर जॉयफूल, वेन वी हॅव एवरीथींग? सगळें देवन आमकां दिल्लें आसा तेन्ना आमी जे परी त्रासान आसता तशी मागता तशेंच आमी खुशाल आसता तितलेच टायम आमी दिता काय देवाक दिनवासूंक? हो एक प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. दुसरे सुवातेर सोसायटी डज नॉट एनकरेज क्रिश्चियन व्हॅल्यूज. आयचो समाज आमचे क्रिस्ती धर्माचे व्हॅल्यूज जे आसात ताका वालोर दिना. And we can see that in the society. So, तूं ज्या संवसारान जियेताना are you going with the flow of the society? समाज जें कितें शिकयता त्या रितींचेर त्या रिवाजांचेर तूं चलताय वो आमच्या क्रिस्ती धर्माचे मुल्यां जीं आसात तीं तूं पाळून खुशाल जाताय. क्रिस्ती धर्माक ती मुल्यां आसात, जे व्हॅल्यूज आसात ते आमी सॅक्रिफीस करता वो आमी आमचे क्रिस्ती धर्मा खातीर सॅक्रिफीस करता. तिसरे सुवातेर डू वी बिलीव इन क्रिश्चियन व्हॅल्यूज ऑफ सॅक्रिफायस ऑफ जेनरॉसिटी. सुरवातेच्या विशयांत म्हटलां ते भाशेन आमी सॅक्रिफीस करता उदारपणान. एज अ कम्युनिटी आय सेड व्हेरी नायस, तुमी जायतें करतात, पूण पर्सनली तुज्या खासगी जिवितांत तूं खरेंच सॅक्रिफीस करताय दुसऱ्या खातीर. हें आमी आमच्याच जिवितांत नियाळुया, पळोवया आमी आमच्या जिवितांत अशें करता जाल्यार. आनी आमचीच वेठोवणी ह्या वेळार आमी देवाक करूंक तयार जावया. सगळीं आमी उबी रावया आनी थोडोसो वेळ थोडीशी मागणी आमी देवाक उबारुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, पाद्री माद्री, तशेंच मोटवाशी भाव भयणां बरे खोबरेची जावंक आनी हे कुशालकाय मानून घेवंक आपल्या हिनांक नमुने जावंक बापा लागीं तांकां आदार मागुया. सोडगीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे.
महामारी वरवीं समाजान जायती दुर्बलकाय आनी दूख भितर सरल्या. असल्या वेळार राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्यो गरजो ओळखून आपल्या हातान दिल्ली जुटी पोरजेक खुशाल करूंक जबाबदारीन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. जायत्या कुटुंबांनी ह्या महामारी वेळार एकामेकाक आदार दिवन ओत्मीक गिरेस्तकाय जोडल्या. आंकवार मोरयेचे मजतीन तांकां कुडी ओत्म्याची देणी फावो करूंक ह्या वरवीं तांकां खरी कुशालकाय निर्माण जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आयचे नोवेन भेटयतल्या आनावाड्यांतल्या दर एका कुटुंबाक देवाच्या हातान घालुया. तांचो वावर धंदो, तांचे कोश्ट पिडा, दुखेस जाल्ले कुटुंब, फामिलीचे प्रश्न, भुरग्याच्या शिक्षणाचें आव्हान, तशेंच सोंपून गेल्ल्यांक सोर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. मागुया तशेंच हे कोरोना पिडेक लागून जायती कश्ट वतात, तांकांय बापाच्या हातान घालुया. मोड बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्यात, ती तुका मानता जाल्यार तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. आमेन. कितें घालता ते कालसीन, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें वेदीर दवरताय. मोजे काळीजानी मोन, मोजो संतोषानी दूख सगळी मोची चीन घालता. मोजो आत्मो आनी कूड, मोजे काळीजानी मोन, मोजो संतोषानी दूख सगळी मोची चीन घालता. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान चोर पळयता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीत ओंपलोल्या गोवाच्या कोण्या वरवीं आपल्या जिवाची
ह्या संवसारांत प्रवास परवा करिनासतना रोग साक्षाचे मरणा वरवीं मोहिमेवून जालो आनी पळयत सोबेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळयान चोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वागेवंत लॉरेन्स तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी स्वतासान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय जोय ताका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कोशेन कोश मरोन सोंसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज नव्या आनी सासणी कोराचें रोगत पातकांचें बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुट पोरगोठुया आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समजता. पळयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान फाडय. पुनो जिवंतपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योंत सुसे, बाग्योंत दोर्मदुतां, बाग्योंत लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोरवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतली चोर पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयत सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपुल्यांत ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Kitlo mowalisztamco, amci sushi dys radrauta,
आमकां सांबाळ चलयता ताची बरोबर एर कोण आसा सोपून प्रिती कोतलो आपलो सांगार आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो ताची दिवोर्ती गोडसाणीचो दर्यातो बेची कोतम्यांक चिटकून दवरता आपल्याच रोगतान न्हाणयता बापाक दिता तांकां वोपून कुरपे नेसनान न्हिदयता आपले रोगमांस तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता मोगाल इश्टा जेजू सोम्या सासोन खावन मोग कोतोल्या मागता सायबा तुजो उपकार तुका कोता नमस्कार जा तूं आमचो सासणान सासणान जिनी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप बागी स्वर्गारू ओतमीक कुमिनावाक मागणें हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यानूच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव ओतरेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यान पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवूंक आतां ह्या संस्कारांत वोड्डूक धरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी तीर निचोव करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कर म्हूण म्हज्या अंतस्कोन भितर सरूंक कशे भाशेन म्हज्या काळजांत तुका घेतलेल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार म्हज्या घोराब्यार आनी पिळे संवसाराचेर केदींच कोडसरो न जावंक तुजें सोरशिल्लें बोगोर सदांकाल तुजो चड मोग करूंक जेजूच्या भोव पवित्रा काळजा चुरचुरे आमचे खोर भोव पवित्रा काळजा आंकवार मारेच्या आमचे पासत विनोती कोर आमेन. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागयोंत लॉरन्साच्या काळजा वरीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टां आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गोरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कोर गरिबांचे आनी ओनीत भोगतल्यांचे होक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या होक्का पासत कोश्टांचें मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. पुलीस सुवातेर म्हज्या नांवान आनी सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान आयची इमिसाची भेटयल्या ह्या निकाक फादर न्यूटन फेर्नांदीस आनी तशेंच बरे भाशेन ही देवाच्या उतराची पोरकोटणी बरे भाशेन केल्ल्या पासत तुका आमी दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुज्या फुडल्या मुण्यारपणान जे सुवातेर
काणकोण तूं आसा सगलें बरें आमी तुका आवडयता. आयची मांडावळ केल्ल्यांक आनावाडो जावं कोय वाचप्यांक इगोजेची साफसफाई आनी दुसरो वावर केल्ल्यांक आदार केल्ल्यांक सगल्यांक तुमकां दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर तुमचेर पडूं. इगोजेंत भितर बाय सोताना वो दुसरे सुवातेर पुऱ्यान फावो तें शिस्त आमी सांबाळुया. आयज अजुनूय कांयच सोंपूंक ना. तुमी पेपर वाचीन जाल्यार तुमी पळयतली गोवा इज ऑन द रायज. हे कोवीड केसीस वाडटात आनी पासत पोत्तून आमी ह्या लोचनांत पडूंक जायना. हे पासत सगली शिस्त आमी सांबाळुया. जावं मास्क, सॅनिटायझींग, सोशल डिस्टन्सींग आनी ह्या दुसऱ्यो वस्तू आमी वाटावया. हे तरेन एकामेकाची भलायकी आमी सांबाळुया. कोणूय घरांत पिडेंत आसा जावं कोवीड वो दुसरें आनी कितें सिरियस हांगा येवचें वाटावचें. कारण आमी दुसऱ्यांचो जीव संकश्टांत आमी घालता. ओदी करून कोवीड केसीस कोणाकूय इन्फेक्शन जाल्लें आसा घोराब्यांत वो तांची आमी सेवा करता जाल्यार पुऱ्यान हांगा येवचें न्हय. कित्याक सगलें सरळ उक्तें जायना. इल्लें इन्क्युबेशन पिरियड आसता आनी त्या उपरांत आमी हें इन्फेक्शन आमी स्प्रेड करता. तर जाता ते भाशेन आमी एकामेकाची भलायकी आमी सांबाळुया. कुमसारा वतींत सकाळीं मिसा उपरांत कोणाक कुमसार जाय जाल्यार हे पोरबेक येवन करूं येता. तशेंच सांजेच्या वेळार मिसा आदीं एक बरें कुमसार तुमच्यान करूं येता. तेरावेर आमी बोवा मोठ सायबिणीची परब आमी समोरमता जाल्यार पयले मिसाची मांडावळ करून कोंफराद आसात. आनीक हातूंत कोण वांटो घेतली झोन 1 ह्या लोकांनी मिसान भाग घेवचो बिलो 60 years आनी भुरग्यांनी जाणी पयलो कुमण्याक घेतला तांणी. दुसऱ्या मीस 9 वरांचे झोन 2 ह्या लोकांनी मिसान भाग घेवचो तशेंच बिलो 60 years आनी भुरग्यांनी जाणी पयलो कुमण्याक घेतलेलो आसा. सांजे वेळार 4:30 वरांचेर ही मिसाची बॅट आसतली जी मांडावळ करतली पिंटोस. आमचे ही मिसाची बॅट हेची समोरमणी जावं पॅरीश यूट्यूबाचेर तशें RDX ह्या चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटा वो तातूंत वांटो घेवंक मेळटा. तो जाता ते भाशेन समजून घेवचें. सगल्यांक तुमकां आनीक एकदां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांक देव बरी रात आवडटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी चड पडदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. Amor te saibini, por amor nacia haskarin, ais tuja paya
Bore moron favoshe kur Jesu buri Bapać gora Sorginच्या गोराचे बागाम कादी पावातानी मोना वेलार बोरे मोरोण फावोशे कोर जेजू बोरी बापाच गोरा सोर्गींच्या गोरा